बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयता फाउस्तिनो आनी आयरीन टेलिस ह्या सोपून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रमाण आमी मागता. त्याच बरोबर देवाक आर्गां दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटयता रॉयल हायस्कूल तालिगांव. देवान ह्या इस्कॉलाचेर आनी हातून वावुरतल्या टिचर आनी हातून शिकतल्या भुरग्यांचेर आपली बेसां वतू म्हूण मागुया. आयज आपलो वाडदीस समरमता झेफेरिनो झेवियर कार्दोजो, विनिफ्रेड फाल्कांव, सावियो डायस आनी देविका मार्टिन्स. आनी आपले लग्नाचे वरोस समरमतात अमोल आनी डेनिसा. तर ह्या भाव भयणीचेर देवान आपली सुबा बेसांव ओतू म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी देवाताय बोगसणे मागून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीलो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया.
ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारांत सुर्गीच्या सोदां तोगतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्योन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचो बावाड पळोवंक आमच्यान ओचोणींची आनी कोश्टा दुखी मोदें तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळटा. तुमी सोम्या सोवे गोट रावतले म्हणटोच आमकां जीव बोल्लो. ताजे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगता. त्या खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावत तें पोरी देवाचे उपकार आटोवंक जायत. तुमच्यान तोंड पळोवंक आमकां मेळूंक म्हूण आनी तुमच्या भावार्थाक कितें उणें आसा तें आमच्यान बरोवन दिवंक जावंक म्हूण आमी दीस रात ताजे लागीं जोबोर परतून मागता. कूड देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू आनी तुमचे सोरी पावयशें करूं. जसो आमी तुजो मोग कोत्ता तसो तुमचो मोग एकामेका ताय आनी सगल्या मनशां ताय सोम्यान सुबा पोरयान वाडोयचो. सगल्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी सूद निर्मोर आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवितायेन तीर करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता दुवानो चोलात परतून ह्याच उतरां मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटा. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवंक नाका. तेन्ना आमच्या काळजांक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलो. तुज्या चाकरेक तुका चुचुरे दिसूंक. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडान तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसा दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासचें कोर. सर्वेस्पराचें बोलेपणान आमचेर देवूंक आमच्या हाताचो वावर सुफोल कोर. हय, आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. उद्गार.
देवाचे उतर सोदो साल्वोर्दा देवाचे उतर नवो जीव दिता हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोयवा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत देखून जागृत रावात. हे मात जाणो जायात केन्ना चोर येतलो तो घोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घोर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात कित्याक तुमी रावनात ते घडयेक मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलोल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचेर सत्या दिल्लो विस्वाशी आनी शाणो चाकर कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सत्या दितलो. पूण बास्कोळ चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्यां बरोबर जेवूंक आनी पिवूंक लागत जाल्यार तो राव नासलेल्या दिसा आनी तो नकळो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोद दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदोन करतली आनी दांत किर्लितली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाडली तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावानो एकूय राजा आसलो आनी ह्या राजाक वावर करपाक जायते ताचे सेवक आनी चाकर आसले. एका दिसाकूय राजान ताच्या राज महालान रावतल्या एका विनोदी जोकराक आपयलो आनी हाका आपोवन ह्या राजान खंय सांगलें. ताच्या हातान ताणें मॅजीक वॉन्ड म्हणल्यार जादू करपाची बोडी दिली आनी ताका सांगलें तुज्याहून ओदीक पिसो जरी तर तुका मनीस मेळ्ळो जाल्यार ही जादूवाची बोडी तूं ताच्या हातान घाल. आनी ही खंय जादूवाची बोडी घेवन हो जोकर गेलो. कांय वर्सां खंय बोलांदली आनी एका दिसाक हो राजा बरो ना जालो. ताची भलायकी बिगडली आनी तो मोरनाचे तोरनीर आसलो. तेन्ना खंय ह्या राजान ह्या जोकराक आपोवंक धाडलो आनी ताका म्हणलें तूं जाणाय हांव आतां हो संवसार सोडून वेता. हांव एक लांब पयण करूंक हांव वेता. आय एम गोईंग ऑन अ लाँग जर्नी. आनी तेन्ना खंय ह्या जोकरान विचारलें तूं खंय वेताय? ताणें सांगलें हांव हो संवसार सोडून दुसऱ्या संवसारान आतां पयण करूंक वेता. तेन्ना खंय ह्या विनोदी जोकरान ताका म्हणलें तूं दुसऱ्या संवसाराक रावूंक वेताय जाल्यार तुवें ह्या संवसारांत रावपाक कसली तयारी केल्या? थंय तुका रावपाक तुजे इश्ट थंय तुजे लागीं आसात? कितें ह्या संवसारांतले त्या संवसाराक रावपाक घेवन तूं वेताय? तेन्ना खंय त्या राजान म्हणलें हांवें कांयच तयारी करूना. म्हजे लागीं ह्या संवसारांतले दुसऱ्या संवसारांत व्हरूंक कांयच ना. आनी तेन्ना खंय ह्या जोकरान ही जादूवाची बोडी घेतली आनी ह्या राजाच्या हातान दिली आनी म्हणलें जरी तर तूं सदांकाल त्या दुसऱ्या संवसारांत रावंक वेताय आनी जरी तर तुवें कसलीच तयारी करूंक ना जाल्यार तुज्याहून व्हड पिसो आनीक म्हाका मेळचो ना. ही बोडी तुज्या हातान घे. प्रितीच्या भयणी भावानो ही एक ल्हान घडणी एक ल्हान काणी पूण आमच्या जिवितान आमी बऱ्या करण्या वरवीं
तयार रावंक आयज आमकां उस्कायता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दोगां चाकराची खबर सांगून कोण परी आमी सुर्गीच्या राज्याक दर दिसाक तयार रावंक जाता ह्या विशीं आमकां शिकयता. आयज जेजू 2 चाकराची खबर सांगता. एक विस्वाशी आनी शाणो चाकर जो आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करूंक तयार मेळटा आनी ह्या चाकराक आपलें काम बरे भाशेन केलां देखून हो दोनी सगळे आपले दौलतीचेर ताका आपली सोत्या दिता. त्याच बरोबर दुसरो चाकर आसा जो बासकोळ चाकर जो आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्या बरोबर जेवंक आनी पिवंक सुरू करता. आनी आपलो दोनी येता तेन्ना हो चाकर वायट करता तो ताका सांपडटा आनी ताका कितें फावो जाता काय ताका फावो जाता रुदोन आनी दांत किल्लोवणे. तर भाव भयणो, आमी ह्या संवसारांत देवान आमकां एक कार्य दिवन पाठयलां. कोणूच ह्या संवसारांत टायमपास करूंक येवंक ना. आपल्याक बेश्टेच तुमी ह्या संवसारांत येवन खा पिवन मौसा मारून देवाक नाका. तो देवान सगल्यांक एक जबाबदारी दिवन ह्या संवसारांत धाडल्या. आमी सगलीं देवाची चाकरां ह्या संवसारांत आनी आमचो वावर कितें काय. आयचें शुभ वर्तमान मातयेच्या 24व्या आवेस्वरांतलें आमी घेतलां आनी 25व्या आवेस्वरांत मातयेच्या जेजू आमकां आमचें कार्य कितें तो आमकां सांगतलो. थंय आमकां मेळटा तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्याक म्हणटलो, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव भिकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर घेतली. बोनकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट केली. तर भाव भयणो, ह्यो त्यो दयाळ्यो करण्यो जो जेजू आमकां आयज ह्या संवसारांत करूंक पाठयता. आपली मोगाची आज्ञा जिवंक जेजू आमकां शिडकायता. आनी ह्याच विशीं आमकां आयज संवसारांत 3 तरेचे चाकर मेळटात. पयले सुवातेर आसात जे चाकर जे जबाबदारीचे, जे शिडू आनी शाणे ते चाकर. आनी कोण काय हे चाकर? कांय दीस फाटीं एक भाव म्हजेशी येवंक म्हणूंक लागलो, फादर, हांवें म्हजें घर बांदूंक हांवें सुरू केलें, पूण खंयच्यान पयशे कोबार जाले ते हांवूच नकलो. पयशे ना म्हणटूच वावर बंद जालो. आनी ह्याच खातीर म्हज्या इश्टान एका दिसाक मागो नासतना येवन 3 लाख म्हज्या हातान घातले. तो म्हजो सोयरो न्हय, तो म्हजो इश्ट, पूण ताणें म्हजो वावर फुडें वचो ना तें पळोवन म्हज्या हातान हे दुडू घाले. हे ते शाणे आनी बरे चाकर. आनी एक भाव म्हाका म्हणटालो आपलेच कोविडाचें सांगून, तो GMCन एडमीट आसलो आनी बरीच गंभीर ताची परिस्थिती आसली आनी ताका सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हरचो पडलो. त्या वेळार कोणाक सांगतलो कोणूच आदाराक पावचो नासलो. एक खंय मुस्लीम भाव ताका मेळ्ळो आनी ताणें खंय कांयच एक प्रश्न विचारिनासतना, पयशाची कांय खबर करिनासतना ताका खंय GMCंतलो व्हरून सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घातलो. हे ते भाव भयणीनो शाणे आनी विस्वाशी चाकर जो देवान आपल्याक दिल्लो वावर करतात. दुसरे आसात आळशी आनी बेजबाबदारीचे चाकर. तांचें चिंतप आय, मी, मायसेल्फ, हांव, म्हाका आनी देव सोमेस्तांक. तांकां ताचे बगर आनी तांचे फामिली बगर दुसरें कांयच दिसना. तांचो दीस सोदता हांव म्हजे आनी म्हजे फामिलीचें उदार पसडोन कोण भाशेन करतलो. दुसऱ्याचें कितें जाता तें तांकां पळोवन वचूंक ना. हे बेजबाबदारीचे आनी आळशी चाकर. आनी तिसरे सुवातेर आसात खोटे चाकर. ते कोण काय? तांकां बरें करूंक केन्नाच येना. तांचो दीस सुरू जाता दुसऱ्यांक त्रासान घालून, दुसऱ्यांचेर आड गजाली करून, दुसऱ्यांक वायट करून एक वायट देख दिवंक. आनी कोण बरें करतात तांकांय ते त्रासान घालूंक सोदतात. दुसऱ्याचें कितें आसा तें आपलें करून हे तांचे संवसारांत राव. हे वायट आनी बासकोळ चाकर जेजू आमकां सांगता. आमकांच आमी आयज प्रश्न करुयाक,
कसलो चाकोर काय हांव जबाबदारीचो चाकोर आळशी चाकोर काय बासकोळ चाकोर आनी निमाणे सुवातेर तूं कसलोय चाकोर जावं सगळ्यांची एक सारकी जोडटी जातली आनी तेन्ना जोडटी जातली तेन्ना देवाक कितें तूं तुज्या जिविताची खबर सांगतलो काय कसल्यो करण्यो तूं देवाक दाखयतलो काय आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान येतलो जेजू ह्या संवसारान आयलो तेन्ना देवाचो एक शाणो आनी विस्वासी चाकोर कसो वावुरलो तर आमी जेजू असलें काम ह्या संवसारांत करूंक आमकां कृपा आमी मागून घेवया. पेटोवणे वेळार आमी गायन गावया निश्कोलोंक निर्मोल उंडो C27 पेज 39 C27 पेज 39. म्हज्या भाव भयणीदो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा एकीच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दोळालपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयन ताका सोडयले. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचे तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात पयलो उदका दिवन बावार्थाचो गूट परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जोवनपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी ओद्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जोवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जोवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरसोळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बाग्योन सुसे तिचो पोती बाग्योन धर्म दोता बाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक कुशालकायेन जेजूची शांती दिवया देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भाव भयणी आमी सगळीं जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावुया. D5:40 D6 page 49. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडीस ओतम्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप
पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक आमी गायन गावया कुशाल खालसान F12 पेज 91. F12 पेज 91.